तिसऱ्या जिल्ह्या संदर्भात तो विषय असा तो एक आमचीय मागणी आशिल्ली की काणकोण केपें सांगे हो जो भाग आसा म्हणजे अप टू धारबांदोडा पर्यंत आसा तो ताजें मध्यंतरी ठिकाण जें आसा तें केपें जावचें आनी ज्या कडेन तो एक ट्रायबल बेल्ट रिमोट भाग जो आसा ते स्वतंत्र भाग जावन तो विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताका चालना मिळू शकता त्या दृश्टिकोनांतल्यान तिसरो जिल्लो जावपाक जाय अशें सगळ्यांचेच म्हणणें. पण मागणी तो फोंड्या मध्यवर्ती ठिकाण जावचें म्हणटा की तुमी केप्यां म्हणटा सो कितें म्हणजे नाही कशें प्रत्येक आपल्या व्यूज दवरतले की गोंयचो सादारण सगळें काणकोण केपें सांगे धारबांदोडा जो भाग आसा न्ही बाबा थोडोसो एक पयस उरले कारणान जें आसा न्ही विकासा वचून थोडोसो पयस उरलो आनी तो त्या भागाचो विकास झपाट्यान जावपाक जाय ताजी एक वेगळी प्रायोरिटी थारपाक जाय अशें दिसता. So as त्या दृश्टिकोनांतल्यान an MLA, you support it then?